6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले। ह्या प्रकरणाची चौकशी आतां स्वता ईडी करता। ईडीन गोंया सयत दिल्लीत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या 8 सुवातेंचेर धाडी घातल्यो। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयाचेर लेगीत ईडीन धाडी घातल्यो। फकत धनीच न्हय तर क्लबाच्या बेकायदेशीर बांदकामांक आनी हेर कार्यावळींक प्रोत्साहन दिवपी व्यक्तींचेरूय कारवाय केल्या। हातूंत हडफडेचो आदलो सरपंच रोशन रेडकार आनी पंचायत सचिव रघुवीर बागकार हांच्या घराचेरूय ईडीन धाड घालून तांचेर कारवाय सुरू केल्या। गोंयान सध्या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो रेड्स कंडक्ट करप आसा हे चालूच आसा आणि फाटल्याच दिसांनी अंजुना शापोरा वाठारांत जाल्ल्यो रेड्स आमच्या नजरेक आयल्यो। तशेंच आयज बर्च फायर ट्रेजेडी रिलेटेड जी लुथरा ब्रदर्स आसा आनी तांच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज गोंयान आसा रोमियो लेन आनी बाकीच्यो ज्यो तांच्यो प्रॉपर्टीज आसा हांगासरूय ईडी तशेंच इन्कम टॅक्सांच्यो जॉयंट ज्यो रेड्स आसात त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो। तशेंच जे आरपोरा नागवा पंचायतीचे सरपंच सरपंच जे रोशन रेडकर जावन आसा आनी ह्याच पंचायतीचे जे टर्मिनेटेड सेक्रेटरी रघुवीर बागकर जावन आसा हांच्या रेजिडेन्शियल प्रॉपर्टीचेर म्हणजे हांच्या घरान एक आरपोरा तशेंच मैड्या ह्या दोन्ही प्रॉपर्टींचेर ईडी आनी इन्कम टॅक्स हांच्यो जॉयंट रेड्स जातना आमकां दिसून आयल्यो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो ज्यो रेड्स आसात त्यो मनी लॉन्ड्रिंग कारणा वयल्यान खंय तरी कंडक्ट केल्यो गेल्या आनी सकाळचे 6:30 वरां वयल्यान ह्यो रेड्स ज्यो आसात त्यो चालू आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार।